राया काळजाच्या दर्शन दी, राया काळजाच्या दर्शन दी, तुझे लागे आयल्या हे सोम्या, तुझे लागी आयल्या हे सोम्या, मोहिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सोदा, मोहिमा आणि स्तुती तुका जाऊ सोदा, तुझे लागी आयल्या हे सोम्या, तुझे लागी आयल्या हे सोम्या. राया काळजाच्या दर्शन दी, कृपे सागोरा दर्शन दी. जेसू मोगाळा बो पवित्र संस्कारान खरेपणी तूं ह्या वेळार राजीर आसाय. तुझें दर्शन आमकां दिवंक तूं रावताय, आमचेर कृपा व्हावोवंक रावताय. हे पळय आमी तुज्या पांयाशी आसा. इबो सकाळी तुझें दर्शन घेवंक, तुजी कृपा घेवंक. खरो जिवो देव तूं, आनी ह्या उंड्यान खरो जिवो देव हाजीर आसा म्हूण आमी सत मानता. ह्या खऱ्या जिव्या देवाक समसारको नमस्कार फावो. सगळी महिमा, सगळी स्तुती ताचीच. ह्या आमच्या सोम्याक, खऱ्या जिव्या देवाक आमची मान खोल बागावन, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या काळजान, सगळ्या बळान, सगळे सोबतेन पोरनिपाट नमस्कार करूया. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. कृपेचो काळ आमकां चालूच आसा. नातालांची समरंभणी आनी त्या उपरांत भाग्योन जुसेबाचा आमच्या आस्काऱ्याची परब आमकां कृपेच्योच यादी जाल्यो. दिसा दिसपट्टी आमकां कृपेर कृपा व्हांवली. आयच्या दिसाक तावन आमी बोंपाट सायपिणीची परबेची तयारी करता. सगळ्या बऱ्या देण्या पासत ताका आर्गां, दिनवास, महिमा, ताचीच स्तुती आमी करूंक फावो. दर सकाळी आमचें जिवीत ताच्या हातान दिवंक आमकां सयेक मेळटा.
हेय सकाळी आमचें जिवीत ताच्या हातांत घालुया. बो पवित्र संस्काराचेर आमची नदर दवरून आमचें अर्पण ताका करुया. खरो जिवो देव तो. खरो जिवो देव आपलें दर्शन आमकां दिता, आपली कृपा आमचेर ओतता. खरो जिवो देव आमचें दर्शन घेता. आमची भक्ती आमची माया मानून घेता. सोम्या जेसू हे सकाळी तुका आमी आमचें अर्पण करता. अर्पिता हांव तुका आमचें मन आमचें काळीज. अर्पिता हांव तुका आमची कूड. तुज्याच हातान घालता हांव दुनिया आमची चिंतनां आमचे आवडे सगळी आमची मांडण्यो. तुकाच भोगता हांव जेसू आमच्या हातांचो वाव. ह्या दिसाचे आमचे कश्ट त्रास ह्या दिसाचे आमचेर आयिल्ले हाल उपद्रे तुज्याच हातांतल्यान मानून घेता आनी तुका भेटयता सगळी खुशालकाय संतोष. आयच्या दिसाक आमकां येतलो राग भिरांत तुज्याच हातान घे दोनिया. आमचें परिवर्तन कर. आमकां बरेपण फावो कर. तुका वोपता हांव दुनिया आमचो घोराबो आमचें कुटुंब आमची आवय बापूय आमची भाव भयणां आमची भुरगीं बाळां आमची नातरां पुत्रां सगल्यांक तुज्या हातान घालता दुनिया. आयच्या दिसा ज्यो घडण्यो घडटल्यो इव्हेंट्स घडटले तेय दुनिया तुज्या हातान घालता. ह्या दिसाक ज्या मनशांक आमी मेळटल्या ह्या सगळ्या मनशांक तुज्या हातान घालता. यात्रेकारां आमी आमची यात्रा करता आसतना सगळे आमचे प्रवास तुज्या हातान घालता हांव दुनिया. ह्या प्रवासान हे यात्रेन तूंच आमकां राख सांबाळ. हें सगळें आमचें अर्पण दुनिया तुज्याच काळजाचे भक्तीन आमी उबारता. जेजूच्या बो पवित्र काळजा आमचें अर्पण मानून घे. जेजूच्या बो पवित्र काळजा आमची काळजां नितळ कर. जेजूच्या बो पवित्र काळजा आमकां पवित्र कर. सगळी देणी तुवें आमकां दिल्या ती आमी मानून घेता हांव सोनिया. तांचो उगडास करून आमी तुका दिनवासता हांव आर्गां दिता. B7 गायनाचे चेल्यार हें गीत आमी करतले आनी सगळी आमची दिनवास आर्गां मोहिमा ताका उबारतले.
तुझे नाव सर्वेस्परा सदांच वयतालेल्या तुझे नाव सर्वेस्परा सदांच वयतालेल्या सोबती गाऊया तुझे नाव सर्वेस्परा सदांच वयतालेल्या आमची नदर जेजूचेर तुझे नाव सर्वेस्परा सदांच वयतालेल्या दिसपट्टी साश्टांगी पडलेल्या सदांच तुझे नाव वयर काडलेल्या सर्वेस्पराक मानपावो आमचो ताचो थाव आमच्यान घेवून वचो दिसपट्टी साश्टांगी पडलेल्या सदांच तुझे नाव वयर काडलेल्या सर्वेस्पराक मानपावो आमचो ताचो थाव आमच्यान घेवून वचो तुझे नाव सर्वेस्परा सदांच वयतालेल्या 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 ह्या वेळार सगळें विसर फॉरगेट एवरीथिंग फकत नदर तुजी जेजूचेर दवर खरो जिव देव हो आपले सक्तीन ह्या पवित्र हुंड्याच्या रुपान आमचे मुखार हाजीर आसा असो एक घे ताचे लागीं उलय तो तुका आयकूंक रावता ताचें उतर भोव बळादीक तो आमचे लागीं उलयता तेन्ना आमी सगळो चिता मनान ताका आयकूंक फावो पूण ह्या वेळार तो तुका आयकूंक रावता ओगेपणान ताचे लागीं उलय तुका जाय तें ताका सांग तुजें मन तुजें काळीज ताका उक्ती कर
तुझे नाम सर्वेस्परा सदांका वयर काटेल्या तुझे नाम सर्वेस्परा सदांका वयर काटेल्या सगळी गावया तुझे नाम सर्वेस्परा सदांका वयर काटेल्या तुझे नाव सर्वेस्परा सदांका वयर काटेल्या तुजो वावर सदांच परगट्टेल्या तुझ्यो कोरण्यो नाकोड करतेल्या तुझी महिमा पाखयतेल्या तुझी ओचोर्या परगट्टेल्या तुजो वावर सदांच परगट्टेल्या तुझ्यो कोरण्यो नाकोड करतेल्या तुझी महिमा पाखयतेल्या तुझी ओचोर्या परगट्टेल्या तुझे नाव सर्वेस्परा सदांका वयर काटेल्या तुझे नाव सर्वेस्परा सदांका वयर काटेल्या मिसाचे भेटेक आमी तयार जाता
जिवो देव आपल्या उतरान आनी जेवणान आमकां मेळटा. आमची सगळी मागणी आयकता, आमची इंतेसांवां सगळीं ह्या वेळार ताच्या मुखार उबारुया. आयज हे मिसाची भेटेक घेवंक तुजें इंतेसांव कितें उबारूंक तूं सोदताय. तुजी सगळीं मागणी, सगळीं इंतेसांवां जेजूक उबार. तो आयकता तुका ह्या वेळार. मिसाची तयारी तुजी कर. जेजूक आल्ताराचेर भेटूंक तयार जा. देवाच्या उतरान ताचें दर्शन घेवंक तयार जा. तुजी सगळीं इंतेसांवां तुजेच पासत, तुज्या कुटुंबा पासत, तुज्या समाजा पासत, तुज्या देशा पासत, ह्या संवसारा पासत देवा मुखार ह्या वेळार दवर. Consolano sorginzo, amso Devam cefat koita, somestan lagi apoita, apna cimautin somoita, consolano sorginzo, amso Devam cefat koita, somestak lagi apoita, apna cimautin somoita, Urmesvura sforzoita, Tacera soclens mogace, Urmesvura sforzoita, Tacera soclens mogace. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसच्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयज तावन आमची नोवेना बोपाट सायबिणीची सुरू जातात. खेरीत भाशेन बोपाट सायबिणीचे मजतीन आमकां सगळीं देणी फावो जावंक भोव करून जीं कोण लग्न जाल्लीं आसात, भुरग्यांच्या देण्याक रावतात, तांचे पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया. आमची मागणी आमच्या कुटुंबा पासत आमी देवाक उबारुया. हेचे दुसरें इंतेसांव भेटयता NC रॉकी. तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक, देवान ताका स्वर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आमची पयल्या कुमन्यावांची भुरगीं आपली तयारी ह्या दिसांनी करतात. ह्या भुरग्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांची बरी तयारी जावंक, तांच्या आवय बापायचेर तशेंच तांच्या संदेशकारांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आमी हे भेटेन मागुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयतात देवस्वा डॅनी मिनेझीस आनी फामील, नाकेली एस्टेला डायस आनी फामील. देवान तांच्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आयज बोंपात सायबीन मायचे परबेची तयारी आमी सुरू कोत्ता. नोवेनाचो पयलो दीस. देवा बापान गाब्रियल दुता वरवीं मारयेक एक मिसांव दिलें. मिसांव देवाच्या पुताची आवय जावपाचें. मिसांव देवाच्या पुताक संवसाराक दिवपाचें. मारिया देवाचें जिवें उतर आपल्या कुसव्यान सांबाळटा आनी तें जिवें उतर म्हणल्यार जेजू संवसाराक दिता. पवित्र सोबेची वांगडी आमी. आमकांय जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक आपणे आसा. आयज वर्तमानान जेजू एका आरकाराक बरो कोत्ता हें आमी आयकतल्या. आपलो इश्ट जेजूशी पावत जाल्यार जेरू बरो जातलो म्हूण भावार्थान ताका घेवन जेजूशी ते येतात. तांचो भावार्थ पळोवन जेजू आरकाराक बरो कोत्ता. साबार कारणाक लागून कुटुंबांनी समुदायांनी जायतीं आमचीं भाव भयणां जेजू तांय पयस गेल्यात. देवाचें उतर तांचो उगडास करूंक आमकां आपयता. तांकां पोत्तून जेजूशी हाडूंक आमकां बळ दिता. घडये हें करूंक आमी वावुरतना आमकां त्रास आनी सॅक्रिफीस करूंक पडत, पूण आमच्या भावार्थाक, आमच्या हुस्क्याक आनी त्यागाक लागून जेजूचें बरेंपण तीं भोगूंक पावतलीं, खुशालकाय अणभवतलीं. हें आमचें मिसांव म्हूण मानून आयच्या नोवेनांत वांटो घेतना मारयेन आमकां जेजू दिलो तशेंच आमी जेजू तांय पयस गेलेल्या पासत मागुया आनी तांकां जेजूशी परत हाडूंक आमकां कृपा मागून घेवया. हीच भावना मनान धरून हे पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन पातकांची दूख धरून सोगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पवित्र आनी तुमकां सगळ्या उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदर बरें सोडून हांवें जायती पातकां केली. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बळपराध. हे पासो बाजू सदां सांगपाक मेळ्ळी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बोवाडून अशें खातीर आमचे सगळे सगळ्या लागीं सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा बोबा घेवन तांकवार मारयेची शेकाय आमकां फावो केली देखून आमी संतोसता. हे मोगाड आवयचे विनोतीन ह्या संवसारांत सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गांत सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. हेब्रमाक बरयल्लेले चिटी वेरें वाचप. भाव भयणीनो, आपल्या विसवांत आमी भितर सरतेल्यो म्हूण जी देवान बासावणी केल्या ती आजून तोगता. देखून आमचे मदले कोणाकूच देवान ह्या विसवांत भितर सरूंक उशीर पावलोलो म्हूण धरिना जावंक चोत्राय धरुया. खरेंच तांचे भाशेन आमी तेच देवाचें शुभ वर्तमान आयकलां. ताणें देवाचें शुभ वर्तमान आयकलां, पूण तें तांकां कित्याकूच उपकारो ना. कित्याक तें आयकलां तेन्ना भावार्थान तें घेवंक ना. आतां आमकां भावार्थ आसा देखून आमी देवाचे विसवांत भितर सरतले, कित्याक ताणें अशें म्हणलां, म्हज्या रागान हांवें सोपूत घेतलो, म्हजें समाधान भोगूंक ती कधीच पावची ना. संवसार रचला ते मेरेन देवाचो वावर सोंपलो,
कित्याक 7व्या दिसाची खबर करून एके सुवातेर अशें म्हणलेलें आसा, 7व्या दिसा आपलो वावर सोंपोवन देवान विसव घेतलो. तरी आसतना अशें सांगलां, ती म्हज्या विसवांत भितर सरची नात. तर आमी त्या विसवांत भितर सरूंक भारी वावरुया आनी तो आमकां चुकोना जावंक ती देवाचेर कोलपलेली ते भाशेन आमी कोलपोचे न्हय. देवाचे उतोरये आमचो जबाब जावं दी. देवान आमचे खातीर केलां तें कधीच विसरूं नये. सगळे म्हणुया, देवान आमचे खातीर केलां तें कधीच विसरूं नये. जें आमी आयकलां, जें आमी समजल्या, जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां तें आमी फुडले पिळगेक कळीत करूंक जाय. म्हणजे सर्वेस्पराचें थरपण, ताची पदवी, ताणें केल्लीं वजेपांची कर्तुत्वां. जबाब देवान आमचे खातीर केलां तें कधीच विसरूंक नये. फुडले पिळगेन जल्माक येवचें आसलीं त्या भुरग्यांनी हें सगळें वळखून घेवचें आनी तशेंच आपल्या भुरग्यांक सांगचें, देवान केलां तें कधीच विसरूं ना आनीक ताच्यो आज्ञा सदांकाल पाळून दर एके फुडले पिळगेन देवाचेर आपलो विस्वास दवरचे खातीर एके पिळगेन दुसरे पिळगेक अशें शिकोवचें. जबाब देवान आपले खातीर केलां तें कधीच विसरूं नये. ती आपल्या पुर्वजां सारकी मोस्ती आनी धारून काळजाची, मना ओदीर आनी देवाक अविस्वासी जायना जावंक एके पिणकेन दुसरे पिणकेक अशें शिकोवचें. जबाब देवान आमचे खातीर केलां तें कधीच विसरूं नये. उबे रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. एक व्हड भाकणार आमचे मदें उपसलो आनी देव आपले पोरजेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्को परमणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोंपल्या. थोड्या दिसांनी जेसू नव्यान काफारनावांत आयलो तेन्ना तो घरा आसा म्हूण खबर जाली आनी इतलो लोक थंय एकवटलो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नासलो. त्या लोकांक तो प्रवचन करता आसतना 4 जाण आर जालोल्या एका मनशाक उखलून ताचे सोशी घेवन आयले. पूण लोकांक लागून त्या मनशाक ताचेशी हाडूंक जायनासलें देखून जेसू आसलो त्या जाग्या वयले नोडे काडून तांणी पाटूस उक्तो केलो आनी आरकाराक आसलो त्या आंतुर्ना सयत देंवयलो. तांचो भावार्थ परून जेसून आरकाराक म्हणलें, पुता, तुजीं पातकां भोगसुली. तेन्ना थंय बसून आसुल्या कांय धर्मशास्त्रांनी आपल्या मनान चिंतलें, अशें उलयता तें कितें? देवनिंदा करता हो. एकल्याच देवाक सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जातात? ते तांचे भितर चिंतात म्हूण आपल्या मनांत रोखडेंच सोडकून जेसून तांकां अशी जाप दिली, तुमच्या मनांत तुमी अशें कित्याक चिंतात? आरकाराक सांगूंक, तुजीं पातकां भोगसुली, वो उठ, तुजें हांतरून घे आनी चल. हातलें खंयचें उदीक सोंपें? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूची पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनांत रिगोवचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ, तुजें हांतरून घे आनी तुज्या घरा वच. तो मनीस रोखडोच उठलो आनी आपलें हांतरून घेवन सगल्या उजीर थंयचो भायर सरून गेलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी देवाक परकोंडून म्हणूंक लागलो,
असले आमी केन्नाच देखले ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, कांय बरें आमी पयलें वाचप घेतलां. हेब्रेमांचे बरयलेले चिटी वेले वाचप. त्या विसवाच्या जाग्यार पावूंक ताकीद करुया. आमकां किरीत भाशेन एक उर्बा, एक शिडकावणी हें पयलें वाचप दिता. कित्याक आदल्या करारान आमकां मेळटा कांय बरें विसवान भितर सरूंक आमी भारी वावरूंक गरजेचें. 2 दिसाक देवान 6 दीस वावर केलो. 7व्या दिसाक विसव घेतलो आनी हो दीस आपल्याक भेटोवचो हें देवाचें मन आसलें. देवान किरीत भाशेन ह्या 7व्या दिसाक भेटयता आसतना तातूंत आपली पोरचे किरीत भाशेन ह्या विसवान जियोंक आनी आपल्याक दिनवास आनी आर्गां दिवंक शिकयलें. पूण पोरसां बाबा भयणीनो चुकली. पातोक आदारलें. देवा कडच्यान ती कोलपोली, देवाचेर कोलपोली आनी आपल्या वाद्याची जाली. इतलेंच न्हय, पोरसां देवाक विसरून आपल्या वाद्याची जावन आपल्याक जाय ते भाशेन करूंक लागली. हाका लागून आपल्या पुताक ह्या संवसारान देवान धाडलो आनी ताका ह्या संवसारान पाठयता आसतना मनशाक किरीत भाशेन सोडोवचे खातीर भारी हो पूत ह्या संवसारान विस्मितां करून मनशाची पातकां भोगसूंक लागलो. मनशाचें तारण करचे खातीर 2 दिसाक तो वावुरलो. आनी हेंच आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान मेळटा. आपल्या प्रवचनान देवा सोशी मनीस परतून येवचे खातीर, पोरजेन देवाची विस्मितां वळखुचे खातीर, पोरजेन परतून एकदां देव निंदा करची न्हय म्हणून देवा सोशीने पयस वचना जावं आपल्या पातकाचें ताणी किरीत भाशेन निसणटोन जे पातक आमकां हाडटा ताचेर विरुद्ध आपलें जिवीत जिवंक, पातक नासतना आपूण आपलें जिवीत न्हवसरूंक देव आपल्या जिवितांत 2 दिसाक प्रयत्न करता. आनी हो देवाचो पूत किरीत भाशेन आयच्या दिसाक एक विस्मीत करता तें आमी पळयता. कसलें विस्मीत? आरकार ताचे सोशी हाडटात. खेट, लोकांची खूब खेट आसता. लूट, बाबडे आमी जाणा लुटीन आमकां जायते फावटी वाट मेळना, स्वास सुद्दां घेवंक आमच्यान जायना. अशी एका घरांत जेजू प्रवचन करतना लूट आसली आनी लुटीक लागून ह्या आरकाराक भितर ताच्या अंतरून घेवन व्हरूंक जायना जालो. म्हणटच चौगा मनशांनी एक बाबा भयण आपले भितर मांडणी काडली. वयर चडले, नोडे तांणी काडले आनी पाटोसा वयल्यान तान ह्या मनशाक आंतरून सयत तांणी सोकला जेजू मुखार देंवयलो. केदो व्हडलो भावार्थ. कित्याक ते जाण आसले जेजू बेस बरो आपले पोरचेक किरीत भाशेन सांबाळटलो, बेस बरो सगल्यांक समाधान करतलो, बेस बरो आमच्या जिवितान वायट आसा तें परतून एकदां आमकां बापाची भुरगीं करून परतून हाडटलो. आनी हेच भावार्थाक लागून जेजू किरीत भाशेन ताका म्हणटा, पुता तुजी पातकां तुका भोगसली. सगलीं तोटाकतात. कोण जायत गो देव निंदा करता तो? कोण जायत गो पातकां भोगशिता तो? कित्याक देवा बगोरांनी कोणाच्यानूच पातक भोगसूंक जायनासलें. प्रवादी तशें करिनासले. पूण आपल्याक अधिकार आसा. आपूण देवाचो पूत हे पोरचेन आपल्या मनान सिद्ध करचे खातीर जेजू त्या आरकाराक म्हणटा, खंयचें हांवें करचें? तुजी पातकां तुका भोगसुनी, उठ तुज्या अंतरून घे आनी वच. पूण आपल्याक ही पदवी आसा ती दाखोड करूंक आनी हे लोकांन देवाचेर कल्पना जावं परतून देवान आपल्या पोरजेक आपणायल्या. ह्याच पोरजेन देवाक आनी देवाच्या ह्या विस्मिताचेर विस्वास दवरूंक ताणें म्हणलें, उठ तुज्या अंतरून घे आनी चलूंक लाग. आनी तो आरकार बाबून बरो जाता आनी परतून आपल्या घराक वेता. देवाक केदे व्हडले दिनवास आमी दिवंक फावो. कित्याक आपल्या उतरा वरवीं देव आमचे सगळे तरेकवार विस्मितां करता. आमी बाबा भयणीनो जायते फावटी देवाची आपणायलेली पोरसां देव बावतिस्मा वरवीं आमकां आपणायता, पवित्र करता, आमकां कार्य दिता. एक प्रभाद्याचें किरीत भाशेन कार्य दिता आसतना ताचें उतर 2 दिसाक
आमी आमच्या जिविताच्या कोरण्यांतल्यान परगटूंक गरज. ह्या आरकारान देवाक वाखाणणी दीत आपल्या जिवितांत ताणें विस्मितां पडिल्लीं तीं देवाक वाखाणलीं. मारयेन आपल्या जिवितांत 2 दिसाक देवाचें उतर सांबाळलें. ह्या देवाक आपल्या कुसव्यान तिणें जल्म दिलो. हें उतर तिणें परगट्टा आसतना आपलें जिवीत देवाक मानता ते भाशेन जियेली. आमच्याय जिवितांत कालच्या दिसाक एका भाग्यवंताची परब आमी समोरल्या. भाग्यवंत सुसेवासान आपल्या जिवितांत देवाक पयलो जागो दिलो. देवाचें उतर पाळलें. देवाक मानता ते भाशेन तो जियेलो. खुश्टांतल्यान, आडकुडींतल्यान, पिडेंतल्यान देवाची वाखाणी तूस ताणें केली. आमच्या जिवितांत 2 दिसाक हे देवाचें उतर आमी जिवंक, पातक आमी नाकारूंक, पातका मेकळे आमच्या जिविताची नवसरणी करून देवाक मानता त्यो वस्तू आमी दुसऱ्यांक आमच्या कोरण्यांतल्यान दाखोड करूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C18 पेज नंबर 36 C18. म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पुदविदा देव बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागा. तुझ्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र सुविच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेव. कोण बरे बापा भाग्यवंत आंकवार मारये देवा मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांची तुजी दयाळ दिसकाल आनी आमचे सुर्गीचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानव शिकोर आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापोत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंकवार माईचो भक्तीन आमी आज उगडास करता. तिचे दिनवासणेचें गीत गावन तुजी कोनवाळाय आमी वाखाणटा. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली व्हडती तुजी विस्मिता. सर काडी मनशां तांय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजी ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकृतीन तुवें नदर घाली आनी असो सुरवंडार मनशा कुडाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमितीचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दलबार संतोसान तुका वाखाणटा स्वर्गार. तांचे वाखाणीक आमचे ताडे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पो तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान.
उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्वराची नावे येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतेलें हें म्हज्या उगडासा करात बावार्थाचो गोड पोरगोटुया तुझ्या Sami punoজীবন করা ওরি তুমি নাম কসুরি সোমিয়া সংসারাচা সোনদারা আমচি सोनोन को बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता ओ जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सेतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आनी सिमा आमच्या गोवणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपोर चुरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची विविधी भोंवतणी एकठांय जालेल्याची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सूर काडी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मोगा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पोदेदार बापा सर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थोंदीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी खुशी सदां सदां तुझी संवसारांत जावं आमचो दिसपट खाली नेम आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां दोस आनी आमकां ताणे पुरो दिवं नाका सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्या आमी बरोवशान अतिरिक्ता तर आमकां तुजी उदार काकलती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्म तांगणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जे कुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जियेतान राजपूत चलयताय सासणाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं माय मोगान एकामेकाक शांती दिवी देवाची शिली तू संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाची शिली तू संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाची शिली तू संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी
ही देवाची शिडी वस्त जेसू आमची पातकां आमी सोडून दिवन आमचे नवसरलेलें जिवीत आमी आपलो पाटलाव करूंक उलो मारता. ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. तुझे भायर म्हज्या देवा शांती म्हज्या आत्म्या. तुझे भायर म्हज्या देवा शांती म्हज्या आत्म्या. तूं एकलोच म्हाका उबी रावया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा भाग्यवंत आंकवार मारी देवाची मातीच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाची घोटायेन आमचे माय वरी तुजी खुशी पाडून स्वर्गांत तुजी सासनाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन
आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें मोग कर. उत्सवाचे मागणे सगलीं बरोबर. सुर्गींच्या बापा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या भावा सोवे तुवें आमकां फावो केल्लो बावाड आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उसो तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव वरवसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां तोको नासतना ओपूंक तुजी कृपा आमकां नवसरू. नव्या स्वर्गा आनी नवे प्रितुमेच्या कोऱ्या बरवशान रावतना ही बियां मनशा कुडाक तशेंच आख्खे रोसणीक भितरल्यान तान बदलो. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणांक तुजी महिमा पोरजोडू. उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सोवे सुर्गीचे तेवे जोडची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगल्या संवसारांत सर्वंडाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणी सदां सर्वदा. आमेन. गायन घेऊया T60 पेज नंबर 229. T60. विश्वासातूय विश्वास पेटा शे